कोविड महामारीक लागून आदींच तरणाट्यांचे नोकरे गेल्यात. गोंयांत नवे उद्देगूय येनात. इतलें आसूनय गोंय सरकारान फॅक्टरीज आनी ब्रॉयलर कायद्यांत बदल करून नवें संकट गोंयांतल्या उद्देगांचेर हाडलां. उद्देगा खातीर 2 खात्यां कडल्यान परवाने घेवपाची सक्ती केल्ल्यान गोंयांत आसात तेवूय उद्देग बंद पडटले, अशें गोंय फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत म्हणटा. गोंय सरकारान बेगीनच तो आदेश रद्द करचो अशी मागणी दुर्गादास कामतान केल्या. 2019 वायब्रंट गोवा समिट म्हणून हांगा केले आणि ह्या वायब्रंट गोवा समिटाक सरकारान 2 कोटी रुपयाची तरतूद केली. पहिले आमकां दिसले की हे सरकारान केल्ले समिट, पण मागीर कळून आयले की इट इज नॉट वायब्रंट गोवा, म्हणजे अर्धेच नांव लिपयल्ले. इट वॉज वायब्रंट गोवा फाउंडेशन. त्या वेळाचेर सरकारान खूप बडाई मारल्यो की इतले इन्व्हेस्टमेंट येतले, इतले आमी एग्रीमेंट सायन केल्या, पण आज मेरेन इंडस्ट्री येवपाच्यो सोडात, आशिल्ल्यो इंडस्ट्री राज्यांतल्यान वचपाक लागल्यात. आता हे कित्याक खातीर जाता आज गोंयचे जनते मुखार दवरता. जेन्ना कोण एक मनीस घर बांदता, सामान्य नागरीक, जाल्यार तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेता इंजिनियरा कडल्यान. आणि हे इंजिनियर जे असतात हजारावर असतात, जे टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर्ड असतात. आणि ऑन बेसिस ऑफ दॅट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्ट्रक्चरल इंजिनियर, टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मुखाल्लो आपलो प्रोसेस करता आणि लायसन्स इश्यू करता आणि नागरिक आपलं घर बांधता आणि बऱ्या भशेन रावता. आता सेम कायदो लागू जावंक जाय इंडस्ट्री. म्हणजे जवळ कोण जर फॅक्टरी घालता जाल्यार सेम प्रोसेस टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगा वता, फायल सबमिट जाता आणि स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट स्टेबिलिटी जी आहा तो इंजिनियर दिता, पीसीबीतल्यान खर्च तूं फॅक्टरी बांदता. आता हांगा थांबना. आता प्रमोद सावंत सरकार म्हणटा की टीसीबीची स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट बरी आहा, फॅक्टरीज अँड बॉयलर्सा कडल्यानूच स्टेबिलिटी घेवची. सो सरकाराक पयली प्रश्न विचारूंक सोदता, 2 जाणां कडल्यान जर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जर घेवंक जाय जाल्यार खंयची लिगल आनी खंयची इल्लीगल हे सरकारान सांगचें. थंय थांबना. फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स एक पावल आनी फुडें मारतात. टीसीपीन हजारावयर लोक एम्पॅनल जाल्ले आहा. हांगा 30 जाणांक घेता ते, तांचे कोण खास आहात ते. आणि ह्या 30 जाणांक जो सामान्य नागरीक जो इन्व्हेस्टमेंट हाडूंक सोदता, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंक सोदता, हाका ते सांगतात टीसीपीची स्टेबिलिटी बरी आहा, पण हांच्या कडल्यान परत घे. दिस इज नथिंग बट दिस इज अ क्लियर कट रॅकेट रन बाय प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट अँड फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स डिपार्टमेंट. हे पयशे खंयच्यान बारीक लोकांक, बारीक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीक बुड्डून खावप, कारण सरकारा कडेन येणावळ ना. सो दुसरे वटेंतल्यान पयशे जोडप आनी ताजेर खावप, हे सध्या चल्ल्या. दिस इज नथिंग बट अ न्यू फॅक्टरी गेट. आमी हाल्या पयलीं लेबर गेट लोकां मुखार दवरिल्ले आनी ते प्रूव्हय केल्ले, तशें हेवूय आमी प्रूव्ह करतात. दिस इज नथिंग बट इज अ फॅक्टरी गेट इन 2021. म्हणजे एक मनीस जो येता फॅक्टरी घालूंक सोदता बारीक, कमीत कमी एरिया आसता ती 2500 स्क्वेअर मीटर असता. आणि हांचो रेट कसो आहा? रेट ठरयता फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स अनऑफिशियली ₹10 पर स्क्वेअर मीटर सर्टिफिकेट दिवपाक. आता तो मनीस टीसीपीच्या इंजिनियराक आपले फारीक करताच स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी घेवपाक. हांगा एक 4-5-3-4 जर कोण एम्पॅनल जाल्यार तांकां ₹10 पर स्क्वेअर मीटर, म्हणजे गोंयांत जवळ जवळ 900 फॅक्टरी आहा. आनी थंय थांबनात ते. नवे एक बरी हे करता. आता हे कांयच गॅजेटेड जावना.
हे सगळे मनमानी कारभार चालू आहा. आता तो म्हणटा फॅक्टरीन जर एक मोटर रिप्लेस केलो एका वर्सा नंतर, खंयच्याय इंडस्ट्रीन मोटर किंवा बारीक मशिनरी किंवा मोटराचे रिप्लेसमेंट असताच. तो म्हणटा मोटर जर रिप्लेस केलो ल्हान सुद्धा परत स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी घे म्हणटा तो. म्हणजे घरात जो फ्रीज हाडलो थोडक्यात सामान्य नागरिकांक समजुपाक सांगता. म्हणजे घरात जर फ्रीज हाडलो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घे, फ्रीज मोडलो चेंज करून दुसरो हाडलो परत स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घे. म्हणजे हांगा चोरपाचे आणि परत तू 10 रुपया पर स्क्वेअर मीटर इंटू 2,500 कर. गोंयांत जवळ 900 फॅक्टरी आहा. म्हणजे वर्साक जवळ 2,25,00,000 रुपया. आता हातूंतले कितले मुख्यमंत्र्याक पावता, कितले बाबू गवळेकाराक पावता, कितले फॅक्टरीज आनी बॉयलर्साच्या डायरेक्टराक पावता हे आमकां खबर ना. पूण आतां सोदपाक लागतलें. एका वटेनच्यान सरकार म्हणटा इज ऑफ डुईंग बिझनेस, बट दिस इज नथिंग बट लूट फॉर डुईंग बिझनेस. सो आम्ही मागता की आधी ताबडतोब चौकशी जावची आणि हे जे सगळं जाता these are everything is illegally happening. These things are not gazetted. कदाचित आता हे गॅजेट करपाक पळयत, पूण स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असोसिएशन जीसीसीआय हाचेर आवाज उठोवंक जाय. तांकां खबर आहे कारण इल्लीगल कामां लीगल करपाचे पावल सुरू जाला म्हण काल पयर म्हाकाय कळ्ळां. म्हणजे हे जे इल्लीगलिटी चलताली स्टेबिलिटी सर्टिफिकेटाची परत हे आता गॅजेटेड करप. दिस इज नथिंग बट जर बिल्डिंग बांधता कोणी किंवा उबे करता कितें हे दे आर गवर्नड बाय द गोवा रेग्युलेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट 2008 which is supreme, is a TCP act. So कोण which आता असो प्रश्न पडला खंयचो सर्टिफिकेट जेन्युइन TCP जे सबमिट करता स्ट्रक्चर इंजिनियर तो ते लीगल काय फॅक्टरीज अँड बॉयलरचे जे स्टेबिलिटी दितले स्ट्रक्चरा खातीर ते लीगल. म्हणजे यू आर मिल्किंग द इन्व्हेस्टर फ्रॉम बोथ एंड्स. आणि अशें केल्यार हे 900 इंडस्ट्री जे उरल्यात ही म्हाका दिसना हांगा उरत. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमी मागतात की ताबडतोब हे विड्रॉ करचे.